स्पेसिफिकली बजेटाच्या संबंधी आसा. म्हजे बरोबर आसा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रभाकर गांवकार, नावेलीचो आमदार उल्हास गोयेकार, आमचो नवीन कॉमिस आनी डॉक्टर स्नेहा बाग. खंयच्याय देशाचो आर्थीक विकास जातलो जाल्यार अर्थसंकल्प हो सामको म्हत्वाचो आसा. बजेट प्लेज एन इम्पॉर्टंट रोल इन शेपिंग द फ्युचर इकॉनॉमी ऑफ द कंट्री. आनी गेल्ल्या 12 वर्सांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 वर्सां जालीं ह्या देशाचो प्रधानमंत्री म्हणून ताबो घेतला. जगांत आज ताजें नांव, ताणें केल्लें काम हाका लागून भारत इज बिकमिंग ए फोर्स. आनी भारताची इकॉनॉमी आज जी 5व्या नंबराचेर आसा जगांत, ती 2028 पर्यंत 3ऱ्या नंबराचेर वतली अशें जागतीक अर्थतज्ञांचें ह्या समत आसा. सो हाजे वेळान तुमी समजा. आनी म्हणून भारताच्या अर्थसंकल्पाचेर सगळे जगाचें लक्ष आसता. भारत कितें करपाक सोदता फुडल्या वर्सां, कशा पद्दतीन पयशे वांटपाक सोदता, डिस्ट्रिब्यूट करपाक सोदता, बारीक मनशाक कसो फायदो, मध्यम वर्गाक कसो फायदो, इंडस्ट्रीक कसो फायदो, लेबराक कसो फायदो, अशे तरेतरेचे एनालिसीस जग बारीक लक्ष दिवन पळयता. आनी आमी फाटले अर्थसंकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे पळयले. कन्सेप्ट आशिल्लो गरिबांतल्या गरीब लोकांक मदत करपाचो, हात दिवन वयर काडपाचो, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस करपाचो कंट्रीचो. म्हणजे इंडस्ट्री कश्यो वयर सरच्यो, मागीर मेजर इंडस्ट्रीज जायत, मायनर इंडस्ट्रीज जायत, मायक्रो इंडस्ट्रीज जायत, हांकां कशा पद्दतीन आदार करपाचो. आज जगात कंपिटिशन जाल्लें आसा. अशा कंपिटिशनाच्या क्षेत्रांत भारत कसो वयर सरतलो हें पळोवपाचें काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन गेल्ल्या 12 वर्सांत केल्लें आसा. आनी प्रत्येक कडेन म्हणजे हांव बारीक गजाल सांगता, वोकल फॉर लोकल हो कन्सेप्ट जेन्ना ताणें इंट्रोड्यूस केल्लो तेन्ना लोक म्हणटाले इंडियेक कितें जातलें आनी कितें जातलें अशें. पूण पयर जेन्ना पाकिस्तानाक जबाब दिलो भारतान, त्या वेळाचेर जें कितें वापरलें तांणी इक्विपमेंट्स आनी हे सगळें मेड इन इंडिया. ताज्या वेळार वोकल फॉर लोकल हो इम्पॅक्ट कितलो देशाचेर जालो, कितल्यो वस्तू आज म्हणजे विमान सुद्दां आज आमच्या देशांत तयार जावपाक लागले, जे लढाये खातीर वापरले वता. थोडे बोटीज आमच्या देशांत तयार जावपाक लागले. म्हणजे अशे ड्रोन्स आमच्या देशांत तयार जावपाक लागले. म्हणजे अशे तरेतरेच्यो डिफेन्साची इक्विपमेंट ही एक तेप आसतालो की दोळ्याक धांपून आमी सगळे इम्पोर्ट करताले. ते आतां तशी परिस्थिती उरली ना. हें आमकां गेल्ल्या पाकिस्ताना बरोबर जाल्ल्या लढायेंत आमकां दिसून आयलें. आनी म्हणून हें बजेट कशें आसतलें हाजेरय सगळ्यांचे दोळे आशिल्ले. हे बजेट, ह्या खेपेच्या बजेटाची सायज 53.47 लाख crores. 26-27 जे बजेट. कॅपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्टेड एट 12.2 लाख crores एज अगेन्स्ट 11.21 lakhs गेल्ल्या वर्साचे. डिफेन्स बजेट हे 7.85 7.85 लाख crores एज अगेन्स्ट 2.29 लाख crores. हायेस्ट अमॉंग ऑल मिनिस्ट्रीज. म्हणजे सगळ्या मिनिस्ट्रीच्या बजेटा भितर डिफेन्साचें बजेट अत्यंत चड आसा. थर्स्ट चड दिला. कित्याक राष्ट्र सुरक्षीत दवरप, राष्ट्राची सुरक्षा सांबाळप हें सरकाराचें कर्तव्य आसता. आनी राष्ट्राच्या सुरक्षेक खंयच्याच पद्दतीचे लॅप्स जावपाना हें पळोवपाचें काम प्रधानमंत्री डिफेन्स मिनिस्ट्रीन ते पळयतात. मागीर 10,000 कोटी एलोकेशन फॉर बायो फार्मा सेक्टर हें अत्यंत म्हत्वाचें. टू प्रमोट इंडिया एज ए ग्लोबल बायो फार्मा मॅन्युफॅक्चरींग हब. हाजो जबरदस्त फायदो हो गोंयांत जावपाक शकतलो. कारण गोवा इज नोन एज ए फार्मा हब एज फार एज ऑल मल्टीनॅशनल फार्मास्युटिकल कंपनीज आनी बाकीच्यो फार्मास्युटिकल कंपनी. म्हणजे वेर्ना हॅज बिकम ए फार्मास्युटिकल हब. तुम्ही मानतले की नेम द फार्मास्युटिकल कंपनी, इट इज देअर इन वेर्ना. हांव खुबशे इंडस्ट्रीक विजीट केले हांवें आनी तेन्ना लक्षांत येता की तांचें काम, तांचे एक्सपोर्ट्स कितले पद्दतीन ते काम करता. आनी म्हणून हो 10,000 crores एलोकेशन फॉर बायो फार्मा सेक्टर आसा. हाजो जबरदस्त फायदो आमच्या हांगा गोंयच्या सगळ्या फार्माक जावपाक शकतलो. नवो इन्कम टॅक्स एक्ट जो 2025 हाडिल्लो ताजें इम्प्लिमेंटेशन 1 एप्रील 2026 जातलें.
इन्कम टॅक्साक ऑलरेडी गोवा गव्हर्मेंटान आमकां गोंयकारांक बेनिफीट दिल्ली आसा, म्हणजे एक्झॅम्पशन लिमीट गेले की मागीर वाडिल्ली. गोंयकारांक एसेसमेंट करता वता तांकां डबल फायदो जालो. सपोजींग म्हाका 12,000 एक्झॅम्प्ट आहा, बायलेक 12,000 एक्झॅम्प्ट आसता, म्हणजे आमकां एक्चुअली 24,000चे बेनिफीट मेळटा. बाकी कडेन तांकां तशें ना. फक्त गोंयांत कॉमन सिवील कोड आशिल्लो इन्कम टॅक्साक पोर्तुगीजा वेळार पासून चलत आयिल्ले जे रुल्स आशिल्ले थोडे रेग्युलेशन, तातूंत भितर HUF आनी इंडिविज्युअल अशे जे वेगळे वेगळे कितें आशिल्ले, तातूंतल्यान बोथ आर टॅक्स सेपरेटली. हजबंड इज टॅक्स सेपरेटली, वायफ इज टॅक्स सेपरेट, आनी म्हणून ताजो बेनिफीट डबल बेनिफीट जाता गोंयकारांक. मागीर लॉन्च ऑफ इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन 2 विथ एलोकेशन ऑफ 40,000 crores. सेमी कंडक्टर मोठ्या प्रमाणाचेर ह्या देशांत सेमी कंडक्टराच्यो फॅक्टरीज घालपाचो मोदीचो प्लॅन आसा. एक तेप आशिल्लो की सेमी कंडक्टर म्हणटा सगळें चायनाक मॅन्युफॅक्चर जातालें, चायनाच्यान सगळे कडेन वतालें. आज ती परिस्थिती ना. इंडियेक सेमी कंडक्टर्साचें प्रोडक्शन जावपाक लागलां आनी मोठ्या प्रमाणाचेर आतां इन्व्हेस्टमेंट ह्या सेक्टरान येता. ताका 40,000 कोटीचें गव्हर्मेंटान एलोकेशन दिल्लें आसा. Mission will focus on equipment manufacturing, research and development, creation of intellectual property and building a robust supply chain which will help making India आत्मनिर्भर. 10,000 कोटी SME फंडाक दिल्या, स्मॉल आणि मायक्रो इंडस्ट्रीज पळया तांचे खातीर दवरल्या टू सपोर्ट MSMEs. हांव तुमकां सांगिल्लें की तशें व्हडल्या इंडस्ट्रीक कितें बेनिफीट दिवपाक जाय, तशेंच बारीक इंडस्ट्रीक जे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आसा तांकां आमी MSMEs म्हणटा, तांचे खातीर 10,000 कोटीचें प्रोविजन केल्लें आसा. ह्या बजेटान ताचो फायदो सगळ्यांक जातलो. आतां गेल्ल्या 12 वर्सांत प्रायम मिनिस्टरान तरेतरेची डिसिजनां घेतली. तातूंत एक म्हत्वाचें इम्पॉर्टंट म्हणजे GST सिम्प्लिफिकेशन केलें. ताचो फायदो सगळ्या व्यापाऱ्यांक धरून सामान्य मनशाक सुद्दां जालो. कोणें धरून आशिल्लें की GSTचे सगळे पळय जे हे आसात ते दोनाचेर येतले म्हणून. स्लॅब्स 4 आशिल्ले पळय, 28% सुद्दां एक स्लॅब आशिल्लो. ते सगळे स्लॅब काडून उडोवन 2च स्लॅब आज दवरिल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा. ताचो फायदो सगळ्या व्यापाऱ्यांक आनी सगळ्या लोकांक जाल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. विकसीत भारत हो कन्सेप्ट जो प्रायम मिनिस्टराचो आसा, विकसीत भारत बाय 2027 हें दोळे मुखार दवरून केल्लें हें बजेट आसा. ताजे भायर मागीर इलेक्ट्रॉनीक कंपोनंट्स मॅन्युफॅक्चरींग स्कीम 40,000 कोटी रुपया प्रोवायड केल्या. म्हणजे इलेक्ट्रॉनीक क्षेत्रांत प्रायम मिनिस्टर कितलें इम्पॉर्टन्स दिता तें आमकां पळोवपाक मेळटा. स्ट्रॉंग कॅपिटल गुड्स कॅपेबिलिटी डेव्हलप करपा खातीर हाय-टेक टूल रूम्स will be established at 2 locations. Construction of infrastructure equipment will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CI. To create a globally competitive container manufacturing ecosystem, a scheme for container manufacturing with budgetary allocation of 10,000 crores has been provided. Creating champion MSMEs, म्हणजे MSMEs खातीर 10,000 दवरल्यात, पूण ताच्या जागी मुखार वचून सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड हो 21 स्थापन केल्लो विथ 2,000 crores टू कंटिन्यू सपोर्ट टू मायक्रो एंटरप्रायजीस. थंय ताका आनीक सपोर्ट करपाचें ह्या बजेटान ठरिल्लें आसा. प्रोफेशनल सपोर्ट दिवपाक टू डेव्हलप ए कॅडर ऑफ कॉर्पोरेट मित्रास स्पेशली इन Tier 2 and Tier 3 टाउन्स टू हेल्प मीट MSMEs कॉम्प्लायन्स रिक्वायरमेंट. हेंय भयंकर जातलें. सगळ्यांत म्हत्वाचो जाचो फायदो डायरेक्टली गोंयांक जावपाक शकता तो म्हणजे स्पेशल सपोर्ट टू कॅज्यू अँड कोको. हें तुमी कोणें बजेटाचें हांवें पळयलें जाल्यार कोकोनट प्रमोशन स्कीम टू इन्क्रीज प्रोडक्शन अँड प्रोडक्टिविटी थ्रू वेरियस इंटरवेन्शन इन्क्लुडींग रिप्लेसिंग ओल्ड ट्रीज विथ न्यू सॅम्पलिंग प्लांट्स व्हरायटी. हो हाचो जबरदस्त फायदो गोंयचे चडशे खुबशे नाल्लाचे शेतकरी आसात किंवा बागायतदार आसात तांकां मोठ्या प्रमाणाचेर जावपाक शकता. आनी ताच्याच बरोबर कोको. सो डिटेल्ड प्रोग्राम फॉर कॅज्यू अँड कोको टू मेक इंडिया आत्मनिर्भर इन रॉ मटेरियल्स, एनहान्स एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव्हनेस अँड ट्रान्सफॉर्म दॅम इनटू प्रिमियम ग्लोबल ब्रँड्स बाय 2030. अशें एक अत्यंत म्हत्वाचें डिसिजन मोदी सरकारान ह्या बजेटान भितर घेतिल्लें आसा. ताचो फायदो डायरेक्टली गोंयच्या लोकांक, गोंयच्या शेतकऱ्यांक जातलो. मेंटल हेल्थ आनी ट्रॉमा केअर टू सेट अप ए
NIMHANS 2 Institute in North India and upgrade National Mental Health Institute Ranchi and Tezpur as regional apex institution. ताज्या जागी एक अत्यंत महत्वाची गजाल जी हेल्थान प्रोवाइड केल्या, strengthen emergency and trauma care capacities by 50% in district hospitals. तातूंत साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आणि नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ह्या दोन्ही हॉस्पिटलां म्हणजे ताणें म्हटलां अक्रॉस द कंट्री जितली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां आसा they will be strengthened by supporting with emergency and trauma care capacities. So center will directly pump in funds for the improvement of emergency and trauma care capacities in district hospital. हे एक अत्यंत इम्पॉर्टंट आसा जे आमकां डायरेक्ट बेनिफीट जातले. दिव्यांग म्हणजे दिव्यांगजन म्हणजे आमी म्हणटा ते स्पेशल भुरग्यां, स्पेशल चिल्ड्रन, तांचे खातीर दिव्यांगजन कौशल योजना टू प्रोवाइड टास्क ओरिएंटेड एंड प्रोसेस ड्रिवन लाइवलीहूड अपॉर्चुनिटीज IT, हॉस्पिटॅलिटी एंड फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर हो एक प्रोग्राम केल्लो आसा. दिव्यांग सहारा योजना फॉर टायमली एक्सेस टू हाय क्वालिटी असिस्टिव्ह डिवायसीस म्हणजे प्रायम मिनिस्टरान एक बँक ओपन केल्ली प्रायम मिनिस्टर्स हाचे अंडर दिव्यांग योजनेच्या अंडर मेडिकल कॉलेज. तातूंतल्यान आमी खुबशे कॅम्प केले म्हणजे मडगांव हांवें कांय ना 4-5 कॅम्प केले म्युन्सिपाल्टीच्या थंय सुद्दां आमी दिव्यांगांक कितें वेगळे वेगळे इक्विपमेंट्स वाटले. कलेक्टरेटाक 2 फाटी केले, रवींद्र भवनाक 2 फाटी केले. हे हांव सावथाचें सांगता. तशेंच नॉर्थाचे खुबशे कॅम्प जाले. ताजो फायदो म्हणजे ताजेरच बेज दिव्यांग सहारा योजना फॉर टायमली एक्सेस टू हाय क्वालिटी सेन्सिटीव डिवायसीस फॉर ऑल एलिजिबल दिव्यांग. हे त्या बँकेचे मार्फत आनी खुबशें कितें जावपाक शकतलें. अश्यो खूब बायलांक इम्पॉर्टन्स एस्टाब्लिशींग C-marts for rural women-led enterprises as community-owned retail outlets within cluster level federation through enhanced innovative financing. म्हणजे बायलांच्या खातीर ताणें प्रोविजन केल्लें आसा. National Institute of Hospitality to be set up by upgrading the existing National Council for sites in 20 tourist sites through a standardized high-quality 12-week training course. To develop 15 archaeological sites including Lothal, Dholavira, Rakhigarhi, Adinchal, Sarnath, Hastinapur, अशे वेगवेगळे साइटी आसा. Increasing farmers' incomes, integrated development of 500 reservoirs and Amrut Sarovars for fisheries growth, strengthening the fisheries value chain in coastal areas involving startups and women-led groups with fish farm producers organization, supporting animal husbandry sector, promoting high-level agriculture in coastal areas with crops such as coconut, sandalwood, cocoa and cashew. हे एक शेतकऱ्या खातीर बेनिफीट आहा. लॉन्च ऑफ खेलो इंडिया मिशन टू ट्रान्सफॉर्म स्पोर्ट्स सेक्टर ओवर द नेक्स्ट डिकेड. म्हणजे खेलो इंडिया मिशन एक फॉर्म करपाचें टू ट्रान्सफॉर्म द स्पोर्ट्स सेक्टर. आतां ऑलरेडी खेलो इंडिया गेम्स जातात. खेलो इंडिया गेम्सांतल्यान भुरग्यांक कॅश इन्सेंटीव मेळटा. जो जाका सिलेक्ट जाता तातूंतल्यान जे सिलेक्ट जाता तांकां ट्रेनींग आसता, तांकां हॉस्टेलार रावपाक फुकट मेळटा, खावपा जेवपाचो वेवस्था जाता आनी तांकां स्पोर्ट्सांतल्यान वयर सरपाची एक संदी मेळटा. त्याच पद्दतीचें हें केल्लें आसा. शिक्षणाच्या क्षेत्रांत 1 गर्ल्स हॉस्टेल विल बी एस्टाब्लिश इन एवरी डिस्ट्रिक्ट. प्रत्येक डिस्ट्रिक्टाक 1 गर्ल्स हॉस्टेल विल बी एस्टाब्लिश. हें एक आसा. गव्हर्मेंट विल सपोर्ट स्टेट थ्रू चॅलेंज रूट इन क्रिएटिंग 5 युनिवर्सिटी टाउनशिप्स in the vicinity of major industrial and logistic corridors. अशे खूबश्यो स्किमी हातूंत केल्ल्यो आसा आनी हातूंतल्यान ओवरऑल विकास म्हणजे देशांतलो जनरल पब्लिकाचो सगळ्या सेक्टरांत एक अत्यंत बरें ग्रोथ ओरिएंटेड बजेट टू फुलफील द ड्रीम ऑफ विकसीत भारत अशा पद्दतीन हें प्रेजेंट केल्लें आसा. आनी आसा खूब बाकीचें पण आता ट्रेनी कितलेश्यो स्टार्ट जाल्या पळय. जवळ 170 आमच्यो वंदे भारत ट्रेन चलता. केन्ना तरी ह्या दिसांत स्लिपर ट्रेन्स लॉन्च करता. वंदे भारताच्यो आतां देव कन्वर्टेड टू स्लिपर ट्रेन्स खुबश्यो नव्यो ट्रेनी येतात. तातूंतल्यान लोकांक एक रातचो जितलो सकाळ फुडें उठपाचें डेस्टिनेशनाचेर अश्यो ट्रेनी लॉन्च जावपाच्यो केन्नाय जावपाक शकता. जाल्यार अत्यंत एक बरी क्रांती ट्रॅव्हलिंगाक सामान्य मनशाच्या ट्रॅव्हलिंगाक एक बरी क्रांती जातली अशें हांव म्हणटा. कारण मॅक्सिमम लोक इंडियेच्या ट्रेनीन प्रवास करतात. आज सुद्दां ट्रेनीन प्रवास करतात.
आणि ताजो अत्यंत ट्रेनीन होतकीर प्रत्येक जाण ट्रेनीन प्रवास केलो मनीस म्हणटा क्या गजब कर दिया काय म्हणटा मोदीजीने, हमने कभी सोचा नहीं था ऐसे ट्रेन में हम जाएंगे. हे सामान्य मनशाची प्रतिक्रिया. इतलेच. तुम्ही कोण कितें? 99% इलेक्ट्रिफिकेशन झाले ट्रेनीचे. इलेक्ट्रिफिकेशन 99% फक्त ऑल ओव्हर इंडिया. दिसता माननीय मंत्र्यान आमकां बजेटा संदर्भान सविस्तर आनीक सोप्या भाशेन आमकां बजेटाच्या संदर्भान म्हायती दिल्ली आसा. म्हणून ह्या वेळाचेर तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता आनीक ही प्रेस हांगा सोंपलेशें जाहीर करता. देव बरें. महाराष्ट्रात आता आमचे बजेट जावपाचें आसा गोंयचें, तातूंत तर कितें अपेक्षीत आसा? रॉंग मनशार जाता. नाही तुमचे सरकार म्हणून हांव विचारता. सरकार म्हणून आमचे कडेन असं डिस्कशन ना. जेन्ना डिस्कशन जातलें तेन्ना आमकां आयडिया येतली. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.